सगळ्यात पयलीं मी माझ्या मतदारांक आणि कार्यकर्त्यांक धन्यवाद दिता की म्हाका तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून 3 फावटी म्हाका निवडून दिल्या बद्दल तेंचे मी आभार मानता। आता तुम्ही सरपंच जाल्यात न्हू, पयलींच खंयच्या कामांक तुम्ही प्राधान्य दितले ह्या पंचायत क्षेत्रांत? कसली समस्या आहा? जास्तशी आमच्या गावात बेकारीची समस्या आहा ती आमदाराच्या आमच्या स्थानिक आमदाराच्या सहकार्यान आणि सरकारच्या सहकार्यान आणि पंचायत सदस्य त्यांच्या सहकार्यान मी थोडीशी फार कमी करतले। उपसरपंच तुमकां कशें दिसता ह्या पंचायतीचेर? म्हाका दिसता पयलेच फावटी महिला राज इल्ले आहा, सरपंचूय महिला आणि डेप्युटी महिला। कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता। कितें करतले तुमचें? कितें आसतलें प्राधान्य विकासा खातीर? काम करपाक काय समस्या आहा तुमच्या गांवांत किंवा तुमच्या वॉर्डान बी? आसा, कशा पद्धतीची समस्या? कामाचे आसा खुबशे, बेरोजगारी, बेकारी, तांकां कामां लावपाचें सराचे तेजे लर्णा, कुटवळ आनी तळणा ही तिनूय गांवचे आमच्या सगळ्यांक हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्स म्हणटा। कित्याक पयलीं जे आमचे कॅन्डिडेटाक तुमी सगळ्यांक चेंज करून दाखयलें। कित्याक तुमकां हांवें सदांच सांगता कितें ह्या फावटी आमकां चेंज जाय म्हणून, तें तुमी आयकलेलें आसा आनी तें करून दाखयल्लें आसा। तुमी आयज हांगासर सरपंच लेडीज आनी डेप्युटी सरपंच लेडीज आहा आनी हेंच्या कडसून हांव काम करून घेतलो, जाता तितलें डिवेलप करून घेतलो। तशेंच आमचे धडाडीचे सगळे मेंबर्सूय आहा, तशेंच आमचे मेंबर्स बरें काम करपी आहात सगळे। ताका लागून जाता तितली सुदारणा जातली ह्या फावटी ह्या गांवांनी आनी सगळे सहकार्य म्हाजे ह्या गांवांक लागून आसतले।